आपूण वेचून आयल्या उपरांत दयानंद सोपटेन राजकीय संन्यास घेवचो. सोपटे वेचून आयलो जाल्यार हांव घेतलो. लक्ष्मीकांत पार्सेकारान आव्हान दिला. इतलेंच न्हू, म्हाका हारोवपाचो डाव शिजल्ल्यांकय राजिनामो दिवचो पडटलो. 10 मार्चाक दयानंद सोपटेन आपल्या मुखार येवचो आनी हांव कितल्या मताधिक्यांनी वेचून आयला ताचो हिशोब करचो, पार्सेकार सरान शिटकायला. भाजपाचो खांपो फुडारी आणि सुरवेस सावन वावुरपी एक कार्यकर्तो म्हणून वावर केल्ल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक तो वेचून येवचो ना अशें म्हणत भाजपांतल्यान अचळय भायर काडलो आनी दयानंद सोपटेक कमळात बसोवन न्हाणयलो. पूण पार्सेकारान अवसान सोडलें ना. 11 दिसच प्रचाराक मेळ्ळे. 48 बूथ पिंजून काडपाचे आसात. चिन्ह बदल्ला. कमळाच्या जाग्यार कपाट येयला. लोकांक सांगचें पडटा, पूण आपूण वेचून येतलोच, ना जाल्यार राजकीय संन्यास घेतलो अशी घोशणा करून पार्सेकारान आत्मविश्वास दाखोवन दिला. ऐकात ताका. अजून जाणीव जावंक ना आसा तांकां. म्हणजे म्हाका दुखोवन मानरे पुरतो तो ते दुख्ख सीमीत ना, गोंयभरान पावल्लें आसा. ज्या पद्दतीन म्हजी केस हाताळली गेली, ज्या पद्दतीन म्हाका अवहेलना केली, म्हणजे ना लक्ष्मीकांत पार्सेकार कसोच निवडून येवं शकना, हे बाकीतां हेच सांगतात. आणि जे बाकीतां ही सांगतात लक्ष्मीकांत पार्सेकार निवडून येवं शकना म्हणून आमी ताका तिकीट दिवंक ना आनी सोपट्याक दिली. ताणें 14 तारखेचे इलेक्शन जातकीर फुडल्या 10 मार्चाक म्हाज्या समोर येवचें आनी मागीर कितल्या मतांनी लक्ष्मीकांत पार्सेकार तुज्या उमेदवाराचेर निवडून आयलो हे पळोवचें. आणि हे जे आज सांगतात की लक्ष्मीकांत पार्सेकार निवडून येवचो ना म्हणून आमी ताका तिकीट दिवंक ना, हो जो अपप्रचार चल्ला आणि लोकांच्या डोळ्यांत धूळ घातली वता, हाचो हांव निशेध करता. आणि हो अटेम्प्ट फुडें चालू दवरचो न्ही. आणि जर चालू दवरतले जाल्यार ताणें तयारी दवरची की फाल्यां जर हेंच्या जजमेंटा प्रमाणे हांव निवडून येवचो ना आणि जनतेन तर म्हाकाच निवडून दिवचो ठरयल्लो आसा, आणि जर फाल्यां हांव निवडून गेलो जाल्यार अशें म्हणणाऱ्यांनी राजकीय संन्यास घेवपाक तयार आसात जाल्यार सांगचें, ना जाल्यार हांव घेता. हांव जर हे फावटी जिखून येवंक ना जाल्यार हांव राजकीय संन्यास घेवपाक तयार आसा. मात्र जर हांव जिखून आयलो जाल्यार जेंच्यांनी हो डाव केलो, गोंया पुरतो केलो आणि दिल्लीकूय शिजयलो, दिल्लीवाल्याच्याय तोंडांतसून गळी उतरयलो, तांणी सगळ्यांनी संन्यास घेवचो पडटलो. पार्सेकारान फाटलीं 5 वर्सां आमदारकी भोगिल्ल्या दयानंद सोपटेची निष्क्रियताय दाखोवन दिली. चांदेलचो उदका प्लांट 15 MLD वयल्यान 30 MLDचेर व्हरपाचो आसलो. इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प फुडें व्हरपाचो आसलो, पूण करपाक शकलो ना. पूण सोपटेनय ताचेर कुस्कुटाचें काम केलें ना आनी वयल्यान आनीक 5 वर्सां पेड्ड्यार करपाक तो परत उबो रावला काय कितें? ऐकात पार्सेकाराचो सडेतोड प्रस्न. हांव मुख्यमंत्री आसतना हांवें स्कीम केल्ली, जो 15 MLD प्लांट आसा तो 30 करपाक व्हेल्लो. ताची वर्क ऑर्डरय दिल्ली, कामय सुरू जाल्लें. 1.5 वर्सांत तें काम कंप्लीट जावंक जाय आसलें. आमचें दुर्दैव अशें की लोकांनी 17च्या निवडणुकीक म्हाका घरा हाडलो आणि फुडलीं 5 वर्सां जाल्ल्या आज काम तें ठप्प आसा. त्यामुळे दुर्भिक्ष आसा हांगा पाण्याचें. लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केवळ चांदेलचो प्लांट 15चो 30 करपाचो ठरयलो इतलोच न्हय आनी वर्क ऑर्डर दिली इतलीच न्हय, तर पेडणे खातीर पेडण्याचे विकासाची जी गती आसा तिका पूरक ठरपा खातीर सुके कुळण हांगा एक मोठें पंपिंग स्टेशन केलें, बांदूनय कंप्लीट जालें. ताच्या वरसून चांदेला हेचे हांगा तुवे पठाराचेर आनी एक 30 MLD प्लांट करपा खातीर ते पंपिंग स्टेशन आसलें. आणि एका अर्थान 15 MLD चे पाणी आसा, 15 MLD म्हणजे 15 मिलियन लिटर्स पर डे, ते 60 MLD करपाची योजना, जेतूंतली 30 करपाची योजना कार्यान्वीत जाल्ली. 30 दुसरे 30 जे आसात ताच्या खातीर पंपिंग स्टेशन केल्लें. म्हणजे पाणयेची समस्या ही कितली गंभीर आसा ही म्हज्या तकलेंत आसली. पूण मुख्यमंत्री पदाच्या काळात हांवें ह्यो गोश्टी केल्यो, पूण तो काळ खूब कमी आसलो, त्यामुळे पूर्ण करूं शकलो ना. जबाबदारी असली दुसऱ्या आमदाराची, जो निवडून आयलो ताणें तें काम फुडें व्हरपाची. ताणें कुस्कूटभर व्हेलें ना. त्यामुळे ताणें उत्तर दिवपाची गरज आसा की जेणे 5 वर्साच्या काळात गोवा मेडिकल कॉलेजीक संलग्न असलेलें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जे 52 कोटी खर्च करून इमारत बांदली, ती जेणे फुडें व्हरूंक ना,
उदकाची स्कीम ज्यांनी फुडें व्हरूंक ना, हांगा बेरोजगारी निर्माण करणार, बेरोजगारी भरपूर आवासून उभी आसा आणि रोजगार निर्मिती करणारे इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो प्रोजेक्ट फुडें व्हरूंक ना, जेणे 5 वर्सां होगडयली. म्हणजे पेडणे तालुक्यांतल्या खास करून मांद्रे मतदारसंघातल्या युवक युवतींक फटयली हेणी. कारण तेंचे जी अधिकारान जी तांकां गोश्टी मेळपाच्यो त्यो 5 वर्सां फुडें गेल्यो. ताणें उत्तर दिवचें, 5 वर्सां आपणे ह्यो गोश्टी फुडें व्हेल्योच आनी परत आज हांव कित्याक निवडणुकीक रावला आनी 5 वर्सां पिड्ड्यार करपा खातीर काय कितें, हेंय ताणें उतरां दिवची आनी मागीर लोकांच्या घरा कडेन वचचो. गोवा 365 खातीर मांद्रेच्यान संदीप कामुलकार.